माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10వ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾವನು 31ನೇ वाक्य. गिरबोजो पयशांक 2 विकतात नाही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलाते विणे भुंय पडना. तितलें सवे तुमच्या माथ्याचे केस लागून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सर्वेस्परा बापा सुम्या जेजू क्रिस्ताने पवित्रात्म्या तुजी दैवीक सकत मुजेर तशेंच उतार आयकोन आसच्या हर एका व्यक्तींचेर आतां देवून येवन सुम्या. सुम्या जेजू तुवें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो अर्थ नियाळ करूंक तुजी कृपा आमकां दी. आमच्या जिवितांत धैर्य दी, बोळ दी, सकत दी. मुखलें आमचें जिवन ह्या उतरांचो अर्थ जाणा जावन धैर्यान बावडथान जियोवचें भाग आमकां फावो कर. आमेन. आयच्या दिसा स्वामी जेजू थोड्यो संगती आमच्या मुखार दवरता. हे आयकत आसतना आमकां भोगता 2 पयशांक मोल आसचें तें गिरबुजो. त्या गिरबुजी जर तर पडाचे तरी सर्वेस्पराच्या कबलाते विणे पडना, तर आमचो एक केस सर्वेस्पराच्या कबलाते विणे पडना म्हणचे तर हें कशें जावचें, हाचो अर्थ कितें. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सांगूंक आशेता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे सगळो संवसाराचें नियंत्रण सर्वेस्परा देवा कडेन आसा. ह्या संवसारार जें कितें घडटा तें सगळें देवाची मांडावळे प्रमाणे घडटा. देवाच्या मांडावळे विणे कितेंच ह्या संवसारार घडोवंक साध्य ना. सवाल तवळूप जाता, मनशाकी देवान स्वातंत्र्य दिला, तर हांवें खण्णेक पतर मारता ती गिरबुजी बंदा पडटा. वयर आसची पटाक्कन मरोंक पुरो, ह्या ताका गाय जाता. ह्या म्हज्या हातान खातर आसा, हांव काडटां, केस कट करता. तर सर्वेस्पराच्या कबलाते विणे पडोवंक जायना म्हूण सांगतात. तर ह्या कुशीन मनीस ताकाय स्वातंत्र्य आसा आनी एका घडयेन ताणें करूंक जाता. ह्या वेळार हाका जबाब कितें जावन आसूंक पुरो. मनशाची स्वतंत्राय, देवाची मांडावळ, देवाची कबलात हें कशें करूंक साध्य आसा. प्रस्तुत हांव आनी तूं विविध संगतींनी गोंदळांत आसा. हांव जावं करो आमचे सामाजीक परिस्थितीर आमकां थोडे कश्ट ह्या अकमान, ह्या खंत, ह्या बेजाराय, ह्या कितेंच घडोवन आसा. आनी थोड्यांक वावर करूंक सकत आसा, जाणवाय आसा, पूण काम ना. जावं करो बरे व्यक्ती पिडेस्त सडन्न जाले, कशें म्हणून गोत्तो ना. जावं करो एकलो स्कुटरार बरें वचून आसलो, सडन्न पडटात आनी कितेंय गाय जाता. एकलो बसतार आरामेर बसून आसा आनी फाटल्यान ड्रायव्हराची चूक आनी हाका गाय जाता, एक्सिडेंट जाता, पुरो जाता. हातूंत पुरा देवाचो हात आसा गी, देवाचें योजन आसा गी. हांव आनी तूं एका 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 जाग्यार आसा जावंक पुरो, म्हाका तुका बघूंक पुरो, हांवें कांय सूख करूं ना, हांवें इतलें पुरो जिवनांत बरें केलें, तरी पूण ह्या जाग्याक येवन हांव कसो तरी पावलो. कित्या खातीर म्हज्या जिवनांत अशें जावन आसा. या हांव इतलो बरें जिवन हांव जिवन आसा, तरी पूण
म्हजो बापूय म्हजे आवय म्हाका ह्या पर्यंत कित्याक चलयतात, म्हजो घोव म्हजे बायल म्हाका ह्या पर्यंत कित्याक चलयतात, ह्या हांवें इतलें बरें करून पळयलें, म्हज्या भुरग्यांनी कित्याक म्हाका ह्या प्रमाणें करून घालां. सवाला वयर सवालां मनशाक आयच्या दिसा उदेवून आसात. आनी अशें पुरा घडटा आसतना म्हाका आनी तुका सगळ्यांक बघता निसाय की वो देव ह्या संवसाराचे नियंत्रणार आसा गी. एक गिरपूजे समेत पळयचे तर ताजें नियंत्रण तर, एक केस तर ताजे पळयचे ताजें नियंत्रण तर. वास्तवीक तरान आयच्या संवसारार हें उतर एक वाजबेगी म्हणलें सवाल म्हजे थंय आनी तुजे थंय उपजाता मोगाच्या न्हू. देवाची मांडावळ या गॉड्स प्रॉविडन्स म्हणटा म्हळ्यार कितें जावन आसा. देवाचें योजन जारी करूंक देवान करची ती एक मांडावळ. ताजें कितें कितें एक योजन आसा. तें योजन जारी जावचे खातीर थोडी गणितां तो करता आनी ती एक मांडावळ थंयसर चलोवन आसा. सर्वेस्पर संगती सर्वेस्पर देव हर एक संगत आपल्या योजना खातीर मांडून हाडटा म्हणलो एक संदेश सर्वेस्पर देव दिवन आसा. आयच्या उतरांनी कितेंय घडटा खालेंय घडटा तर तांचो एक म्हजो हात आसा, म्हजे परवणगी आसा आनी त्या खातीर ते जिवितांत घडटा. हर एका व्यक्तीन सर्वेस्पर देवाक महिमा दिवंक जाय. हो संवसार रचना पृथ्वी ह्यो सगळ्यो संगती सर्वेस्पराचे महिमा आनी वखणावंक जाय. ताका आमी विधेय जावंक जाय, तसो हांवें तुवें मोग करूंक जाय. हो सगळो संवसार कितें जें कितें घडटा तें सर्वेस्पराच्या महिमे खातीर घडटा म्हणटा. तर इतलें पुरा जाता तर सर्वेस्पराची मांडावळ ह्या पवित्र पुस्तकांत ताचो अधिकारा विशयी जायते उल्लेख आयकात हांव. एक दोन नियाळचे तर कीर्तन 103 सांगता सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन स्थापीत केलां, समेस्त तांचेर तो आपलें रास चलयता. कित्याक देवाचें सगळें रास चलोवचें म्हळ्यार सगळें नियंत्रण ताजे लागीं आसा म्हणून सर्वेस्पर देव ह्या उतरांनी सांगता. 6 लोकाच्या पयल्या अध्यायान 52 वाक्यांत आमी पळयता. आनी हे सर्वेस्पराच्या हातांत आसतना सैतानाक ह्या पृथ्वीर अशें खंयच्याय व्यक्तीक हाचे वयर सैत व्हरूंक जायना. पयत पुस्तक म्हणटा कीर्तन 66 7वें वाक्य म्हणटा आपल्या पदवेन तो सदांच काल रजवड चलयता, राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता, विरोधी ताजेर उपराटोवंक शकनात. पयत पुस्तक म्हणटा कोणूच ताजेर उपराटोवंक शकनात. सगळें ताच्या नियंत्रणार आसा, सगळें ताच्या मांडावळे प्रमाणे जावन आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक मोगाचें नांव. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर तर म्हाका तुका संरक्षण मेळाचें तर तें केवल ह्या सर्वेस्परा देवा कडेन आसा. आनी पळय किर्तनांत आमी पळयता 4व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा शांतीन हांव आड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा, कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विशय घेवंक दिताय. कितलेंय डिस्टर्बन्स आसूं दी, संवसारार कितें बुरा उपाद आसूं दी, ह्या मनशाक कसलीय पिडा आसूं दी, पूण समाधानेन एक जियोंक, समाधानेन एक न्हीद मेळची सर्वेस्पराची कृपे वरवीं. आनी सर्वेस्पराक ती सकत आसा. ह्या संवसारान आमी पळयलें जाल्यार प्रकृतीक ताजेंच मुळे नियम आसात. प्रकृतीक ताजेंच मुळे नियम आसात. जर तर हांव तो उदकाचेर चलोवंक पळयल्यार हांव तो बुडता. या हांव तो उडोवंक पळयल्यार गुरुत्वाकर्शणांत ग्रॅविटी फोर्सान हांव तो सकयल पडटा. संवसाराक ताजेंच मुळे नियम आसात, प्रकृतीक ताजे नियम आसात. ही नियमां सर्वेस्परा देवान केल्लीं ती कित्या खातीर केल्लीं? ताच्या योजना खातीर, ताच्या मांडावळे खातीर. पूण ह्या नियमांक सर्वेस्पराचेर अधिकार ना. त्या देखून आमी पळयता जेजू उदकाचेर चलचे आमी पळयता. जेजू उदकाचेर चलचे मात्र न्ही, त्या पेद्रोनो केदाळा पळयता आनी म्हणटा हांवें येवेत गे, जेजू म्हणटा ये म्हूण सांगता आनी पेद्रू आमी चलता म्हणून आमी पळयत पुस्तकांत वाचलां. पेद्रू उदकाचेर चल्लो गी ह्या देवाच्या उतराचेर चल्लो गे म्हणलें सवाल. जर तर पेद्रो उदकाचेर चल्लो म्हूण चिंता, उदकाचेर चलता आसतना मनीस बुडटा. पूण
खेदाळा तो देवाच्या उतराचेर जेजून ये म्हणल्या कोडले जेजूच्या उतराचेर तो सोलोन आसा थोवळ तो सोलोंक लागलो पूण खेदाळा ताका बोगूंक ताका बोगलेंगी हांव उदकाचे वयर सोलोन आसा आनी वादळ तो पळयता तो बुडोंक लागलो कित्याक जेजूच्या उतराचेर ताणें बरवसो दवरचो सोडून तो आनीक कडेन बरवसो दवरता देखून पृथ्वीचे नियम जे कितें सर्वेस्परान केल्यात त्या नियमा वयरी जैत हांवान तूं जोडूंक शकता केदाळा सर्वेस्पराच्या उतराचेर हांवान तो चलता आसतना देखून पयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराच्या उतराचेर मात्र एक गिरबोजे सकयल पडोवंक साध्य आसा सर्वेस्पराचे खबलात नासतना कितेंच संवसार घडोवंक साध्य ना त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू आज काल आमी जायतितलीं प्रकृतीक विकोपां पळोवन आसा प्रकृतीक विकोप आतां परच्या पेपरार येयला हांगासर आणकी चड पावस जावंकचें साध्य आसा आसलें बेळें बेळें पुरा नाश जावंचें साध्य आसा आनीक आमच्या कितें तापमान आसा कितें धग आसा ती आणकी चडोवचें परिस्थिती आसा माध्यमांनी आमी सगळ्यांनी वाचलां जावंक पुरो ह्या नियंत्रणा फाटल्यान कोण आसाच्या फाटल्यान सर्वेस्परा देवाची कबलते विणे हें तें घडोवंक शकना मोगाचें न्हू देवाची खुशी जारी करचे खातीर मनशान कितेंय तर घडटा तर ताचे आमी म्हणटा ते एक सवाल येता ह्या मनशाची स्वतंत्रकाय आनी देवाची ताजी जारी हाका कशें एकामेकाक थाळ पडटा गे म्हणलें तें दोनी एकल्याक जावंक जाता एकच मनशाक स्वतंत्र आसा नाल्यार देवाचें फायनल दोना पैकी एक देवाचें फायनल जाल्यार मनशाक कांय करूंक ना आमी बॉम्बे बरें आसचें मात्र कित्याक म्हळ्यार ताणें ऑलरेडी बरयलां नाटकां करणं तेचें कांय येना आमकां मात्र ना तेवळें आमी म्हणूंक शकता पाताक हांवें केल्लें कांय न्ही देवान ती करिल्ली हांव खंय पाता करता देवाचें योजन तें हांवें पाता करचें तुका मारचें आंबळे हांवें कांय ना पळय अशें जाल्यार म्हणूंका घोव म्हणूंका बायलेक हांव तुका मारता तें म्हजें कांय न्ही तें देवाचें योजन देखून हांव तुका मारन आसा म्हणून सांगूंक पुरो हें अनेकलो अन्याय करता तें देवाचें योजन म्हणूंक पुरो उडास तोरी मोगाचें न्हू देव केदींच पाताक करूंक कोणायक सांगना पाताक करूंक सर्वेस्पर देव केदींच सांगना जाकोबाच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आमी मोगाचें पळयता तेरा वाक्य म्हणटा कोणीय मनशान आपणाक थाळणी आयल्या वेळार देव म्हाका थाळणेन घालता म्हणून म्हणना कित्याक देवाक वायटाची थाळणी येना आनी तो कोणाकच थाळणी हाडिना देव केदींच पातकाक पुराक दिना ह्या पाताक करीजे म्हूण सांगना पाताक करीजे म्हूण सांगना तर देव पाताक करीजे म्हूण सांगना पाताक तो खांटाळटा तरी पूण पाताक घडोवन आसा अन्यायानीत घडोवन आसा तर हातूंय देवाचें योजन कशें आसा एक दोन उदाहरण दिवचें जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी पळयता सावलो मागीर तो पावल जावन बदल्लो व्यक्ती सगळ्या पवित्र सभेच्या हर एका व्यक्तीक तो दग दिता इतलो की भिरांकूळ रितीर दग दिता ताचो अर्थ जेजून ताका दोग सांगलें की ना तो ताच्या स्वंत खुशेन त्या लोकांक जेजूच्या पटलावदारांक दोग दोन आसलो त्या देखून आमी पळयता तो पयणार वता आसतना सर्वेस्पर स्वामी जेजू ताका भेटता आनी आमी धर्मदूताच्या कृत्यांत 26 अध्याय 12व्या ते 14व्या वाक्यांत पळयत आसतना पयत पुस्तक म्हणटा वो सांब पावलो प्रधान याजका लागचो म्हळ्यार सांब पावलो म्हळ्यार पयलें तो साऊल जावन आसलो त्या दाळा प्रधान याजक लागचो अधिकाऱ्यानी परवानगी घेवन दमस्काक हांव पयण करीत वेतालो आनी वाटेर चलता आसतना दोनपराच्या बरार राया मळबावेल्या सुर्यापरा चड परजळीत प्रकाश म्हजे आनी म्हजे सांगाता पयण करतल्याच्या भोंवती हांवें देखलो आमी सक्कडी धरणीक शेवटले हांव तवळ आरामायक भशेन म्हजे लागीं उलयतलो एक थाळो हांवें आयकलो सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अंकुशाचेर खोटांक तुका कश्ट मारतले तर हांगासर स्वामी जेजू म्हणटा कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कशें ताणें दग दिवचें कित्याक म्हळ्यार त्या सावलाक ताका स्वतंत्रय आसली आनी स्वतंत्रय तो उपयोग करनासा खंयच्या खातीर
पाड अन्याय अनित करूंक तो उपयोग करनासा पयत पुस्तकांत आमी जाणाव या अन्याय अनित करच्या या सावलाक स्वामी जेजू भेटता एका उजवाडा मार्फत जेजू म्हणटा हांव जावन आसा उजवाड आनी तो उजवाड कितें जाता या सावलाक उजवाड देखता तो पडटा आनी आमी जाणाव तो परिवर्तन कसो जाता म्हणून सर्वेस्पराचें अधिकार सर्वेस्पर असो नियंत्रण आशिल्ल्या वरवीं सावल पत्कांत आसलो तरी सर्वेस्पराचें नियंत्रण दाखयत आसतना तो परिवर्तन जाता थंयसर परिवर्तन जाता ना तर तो सावल आणकी इतलो अन्याय करनच वचून आसलो जावंक पुरो पूण खंयसरगी सर्वेस्पर देव आपलो अधिकार आपलो नियंत्रण थंयसर तो दाखयता आनी एक उदाहरण आमी दिवचें जाल्यार फाताक कशें थोडे फावटी तें जिवितांत कितें पुरा घडटा बऱ्याक कसं घडटा म्हणलें आमी जाणाव जाकोब असो पूत जुजे त्या जुजेक आपल्या बापायसर मोग आसलो आनी बापायक पुताचेर बरो मोग आसलो तरी पूण ताचे भाव कितें करतात मोसरान ताका काण बांयत लोटून घालतात ताका काण विकतात गुलाम जावन विकतात हें केल्लें सोमांगी देवा खुशी जाता घे तूं खंडीत खुशी जायना त्या पाताकच तरी पूण आमी पळयता जें कितें थंयसर पाताक जावन आसलें पूण आमी पळयता तें देवाचें बऱ्या योजनाक थंयसर परिवर्तन जाता आनी वो विकल्लो वो भुरगो जुजे मुखल्या दिसांनी तो इजिप्ताचो एक प्रायम मिनिस्टर जावंक पावता आनी थंयसर हे जुजेचे भाव ताजे बापूय पुराय येतात आमकां सगळ्यांक काणी ती जाणाव आमी आनी थंयसर गेल्या उपरांत थंयसर ते रावतात आनी एक दीस तो बापूय मरता जाकोब मरता आसतना आंगांक गडा 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 जाता कित्याक आनी लुटून गेल्लें अन्याय केल्लो अनीत केल्लें पुरा आनी पाताक केल्लें तांकां थोपता पूण जुजे कितें सांगता आमी जाणाव उत्पत्ती ग्रंथाच्या 50 अध्यायान 15 वाक्य न्हू अशें थंयसर बरयतात आपलो बापूय मेला तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले आमी जुजे केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनिकी द्वेशीत जाल्यार आनी फारीक फोण घेवंक पळय जाल्यार आमी कितें करचें देखून ताणें जुजेक एक संदेश धाडलो आमचो बापूय मरचे आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हळें तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायेन सोलोवन केल्लो अपराध आनी तांचें फाताक बक्षी देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी जुजेक हो संदेश मेळटच तो रडलो उपरांत ताजे भाव ताजे मुखार येवन सरपडले आनी म्हणाले तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव पूण जुजेन तांकां म्हळें भियेनाकात देवाचो जागो घेवंक हांव शकना तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान बऱ्याक पडाशें केलें जें आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर म्हणजे सबारलो कसो जीव उरोवचे खातीर ताणें अशें केलें म्हळ्यार देवाचें योजन पयलेंच आशिल्लें ह्या जुजेन इजिप्ताचो प्रायम मिनिस्टर जायसय आनी तें योजन जारी करचे खातीर कोणें म्हणून ही घडितां गडादेस आशिल्लीं आनी ह्या व्यक्तींनी जें कितें फाताक ताणें केल्लें तें देवाच्या योजना प्रमाणे हर एक संगती थंयसर घडटात देवाचें योजन फाताक करीन अशें साध्य आशिल्लें देवाचें योजन फाताक करनच जायचें म्हूण नाशिल्लें फाताक करीन अशें साध्य आशिल्लें जावंक पुरो कशें दाविदाक साऊल रायान आपयल्लें ताच्या राजवटाक आपयल्लें तशेंच हो जुजे एकदम फामाद जावन ताका इजिप्ताचो राय आपयतो कोण ना देवाची योजना कशी जावंक शकतात पूण ह्या मनशांनी फाताक केलें जाल्यार ह्या मनशांनी तांचे स्वंत खुशी फाताक करचे खातीर उपयोग केली जाल्यार सर्वेस्पर देव ते बदलावण करून ते बऱ्याक योजीत करूंक शकता ताची मांडावळ तो बऱ्याक करूंक शकता म्हज्यान तुज्या जिवितांत आतां मस्त घडितां घडोवन आसात
जावंक पुरो आमच्यात मोगाच्या मनशांनी आमकां फाटीं सुरी घालनासात म्हळ्यार अन्याय अनीत करनासात. आमचेत म्हणे कोण कुटुंबाचे म्हणल्याने आमकां एका कोणशाक दवरला या आमच्या हातांनी खावन आज आमकां अवमान निंदा या अनुपकार करनासात. आनी म्हाका तुका भोगता एक कशें हांवें सोंसचें म्हजे मुखले व्यक्ती अशें जावन आसात आनी सबार जाण आज देदेस्पर जाल्यात आनी ते म्हणटात आमकां नीत खंय आसा देव आसा जाल्यार कित्याक हें अशें घडटा कित्याक अशें घडटा. उडास दवरया मोगाचें न्हू हांवान तूं उडास दवरया. सर्वेस्पराचें योजन ह्या संगतींनी आसा ह्या संगतींनी आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जें कितें घडटा जाल्यार देवाचें योजन तातूंत कितें बरें आसा. जावंक पुरो ह्या कश्टा मुखांतर हांव एका देवा लागीं लागसर एक संबंध दवरूंक आशेता. कितें आशेता देवा कडेन लागसर संबंध दवरूंक आशेता. ह्या विविध गणिता मुखांतर म्हज्या जिवनांत म्हाका उजवाड येता कित्याक हांव जाणा जाता सत कितें म्हणून आनी त्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थोडी गणितां जावंक पुरो. देखून हांवें तुवें कांगाल जावचें नाका. हांवें तुवें जें कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या दिसा घडोवन आसा फाटल्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घडलां उडास दवरया. सगळें सर्वेस्परा देवाक शरणागत जावन सांगया सर्वेस्परा हें तुज्या योजना खातीर मांडावळ करन म्हज्या बऱ्याक जावन परिवर्तन कर. इतलें पुरा हो व्यक्ती म्हाका कितलेंय अन्याय करूं दी ते व्यक्ती कितेंय म्हजे विशयेन पाड उलोवं दी तो खलेंय तरी जावं दी आज म्हाका काम नासतना जाल्यार जावं दी सर्वेस्परा जें कितें म्हज्या जिवितांत ह्या वेळार गणितां घडोवन आसात हर एक गणित सोम्या म्हज्या बऱ्याक जावन परिवर्तन कर. कित्याक सगळें तुज्या हाताखाल नियंत्रण आसा. तूं मांडावळ करची आनी हांव अशक्त आनी निर्बल तरी तूं सशक्त त्या देखून तुज्या मांडावळे प्रमाणे सगळें पिंतूर थंयसर बदली. आमी आनीक उदाहरण आमी पळयता न्हू सोल्ल्यार जुदास इस्करियोताचें. जुदास तो जेजूचो खजानदार जावन आसलो. ताका पयशांची आशा आसली ताका अन्यायाने मोस करचें आसलें आनी तो विकृत करता. सांगूंक पुरो हांवान तूं तें देवाचें योजन कशें जेजून कुर्सार बरोवंक वता आसलें. जुदासान केल्ल्यान सूख कितें म्हळ्यार वाद म्हजे तावन आनी तुजे तावन येवंक पुरो मोगाचें. कित्या खातीर आमी जुदासाक दुरसाजे जेजून देवान संवसाराचो असोय मोग केले की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो म्हणून सांजोच्या 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वाक्यान सांगून आसा. आनी जेजूय सांगता पेद्रू की बेश्टायता तूं म्हाका आडळ नाका आडखळ घाल नाका म्हाकार जें कितें घडूंक आसा तें घडूंक आसा. तर जुदासाचें कितें सूख म्हणलें सवाल साबार जाणां विचारनासात. पूण उडास दवरया मोगाचें न्हू गडीत मांडावळ ती जावंक आसली जावंक पुरो पूण ह्या जुदासाच्या व्यक्तित्वान जायचें म्हणून ना. पळयत पुस्तकान आमी जाणाव की शालोकाच्या 22वें वाक्य म्हणटा मनशा पोतू देवान ठरयल्ल्या प्रमाणे वेता तें खरें पूण ताका पाराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगची. वसाचें तें वसाचेंच पूण पाराधीन करूंक घेता न्ही तो. जर तर जुदासाचें काळीज बरें आसलें जाल्यार सैतान ताजे भितर रिगतो ना. तो आनी कोणाचे भितर रिगतो आनी जुदास बचाव जातो. उडास दवरया घडूंक आसा वय घडीत घडूंक आसा वय पूण जर तर जुदासाचें काळीज जर तर बरें आसलें जाल्यार बरें मन ताचें तें आसलें जाल्यार ताजे भितर सैतान रिगतो ना. अवकाश कोणें दिल्लो अवकाश जुदासान दिलो. कसो दिलो ताणें सैतानाक ताच्या भितर वचोंक म्हळ्यार पाड आशा आकांक्षा ताणें अवकाश दिलो आनी तें ताणें उपयोग ताका ताच्या विरोध उपयोग जालें. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू जें कितें घडत मांडावळ जायत तें जावंक आसूंक पुरो. पूण हांवें तुवें पाता करीचें म्हणून ना सांगा नाकात हांवें पाता करचें तें मांडावळ न्ही. पाता करचें देवाचें मांडावळ खंडीत जावनी न्ही. हांवें तुवें आतां म्हणी जागा जावचें गरज आसा. आयच्या दिसा म्हणी जागे जावचें गरज आसा. ह्या विश्वेन म्हणी जागे जावचें गरज आसा. सर्वेस्पर संपूर्ण नियंत्रणान आसा आनी हांवें त्या पातकाक इडें दिनासतना जियोंक हांवें तुवें शिकायचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी उडास दवरया जें कितें
गणितां घडता जावंक पुरो देवाचें योजन आसा जावंक पुरो पूण हांवें तुका तातूंत पात्र जायचें म्हणून ना ताका कुर्सयत आसतना थंय ताका धरून घेत आसतना जेजूक थंयसर शिस एक खाण तलवारीन मारूंक म्हणून वेता थंय सुमी जेजू कितें म्हणटा सामादेवाच्या 26 अध्यायांत 53 वाक्य म्हणटा म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देव देवत म्हज्या कुमकेक आतांसच धाडचो ना म्हूण तो चिंताय पूण तशें केल्यार घडोवंक जायस म्हणून पवित्र पुस्तकें बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें घडा जायस देवाचें योजन देवाचें मांडावळ आसात म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतय देवाचें मांडावळ आसात देवाचें मांडावळ आसात ह्या भुंयत कितें जायचे मुखार देवाचें मांडावळ आसात हर एकी देवाच्या मांडावळे प्रमाणे हें हर एकी घडोवन आसा पूण जें कितें घडोवंक आसा तें म्हजें तावन फाट कितें घडचें जाल्यार आमचें तावन घडचें नाका मोगाचें न्हू आमचें तावन जाय तितलें बरेंपण आमी करूंक पळया खंय कितें घडचें आसलें तें कोण घेतलें न्ही थंय आमी तशें आमी सांगचें नाका आमकां स्वातंत्र्य दिलां तर आमी आमचो स्वातंत्र्य असलें पाड संगती करूंक आमी उपयोग करचो नाका हर एक संगती आमच्या जिवितांत बऱ्याक पडशें करता म्हणून स्वामी जेजू पवित्र पुस्तक आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 28वें वाक्य अशें म्हणटा ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणाव आमच्या जिवितांत मस्तपटी आमकां दुबाव मारता इतलें पूर आमी कश्ट आसतना खंयलें बरेंपण म्हजे कडेन थोडे फावटी संवाद करतात उलयत आसतना म्हजे लागीं नीत विचार येतात हांव एक वृत्तेंत वकील जाल्ल्यान सबार जण म्हजे कडेन विचारतात तूं सांगताय देव आसा अशें आसा तशें आसा पुरा सांगूंक सुलाभ पूण म्हज्या जिवितांत अशें कितें घडटा ह्या घडिल्ल्या वेळार हांवें कितें करीत कशें जाल्यार भायर येवंक साध्य न्ही न्ही ह्या घडये म्हाका उडास येता अब्राम थंयसर तावन ताच्या स्वंत जाग्यार तावन देवाच्या उलोवण्या प्रमाणे येत आसतना लोटी ताच्या संगात लोटी आयिल्लो अब्रामी ग्रस्त जावन आसलो लोटी ग्रस्त जावन उत्पत्ती ग्रंथान 13व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर 13व्या अध्याय म्हणटा आपलें सगळें धन दर्वें घेवन अब्राम आपल्या बायले सवें इजिप्त जावन नेगेबाक गेलो आनी लोटी ताचे सवें गेलो अब्राम भोव ग्रेस्त आसलो आनी ताचे लागीं जानवरां रुपें आनी भांगर आसलीं नेगेबांतलो भायर सरून सगळ्या तावन गांवांत जाग्यार तावन जाग्याक पयन करीत बेतलाच्या वाटेन तो गेलो अब्राम लागीं आयिल्ल्या लोटाकी बोकरे गोरवां तंबू आसले हांगासर दोगी ग्रस्त आसले पळया दोगी ग्रस्त आसले त्या वळ पुरा तांचें धन दर्वें म्हळ्यार भांगर या कितें तांचें थंय आसचें थंय गोरवां जावंक पुरो तांचें तें आसचें इतर वस्तू जावन आसले तांचें ग्रस्त काय आनी दोगी ग्रस्त आसले आनी मुखार वेता आसतना कितें जालें तांकां इतलें जालें की दोगांयकी एडजस्ट करूंक जायना ह्या दोनींक फुल्ल जालां पळयत पुस्तक म्हणटा पूण तांकां दोगांयकी सांगाता जियोंक तो गांव पावनातलो कित्याक तांचें आस्त पोतेक भोव चड आसलें आनी तांकां सांगात रावंक साध्य जालें ना अब्रामाच्या आनी लोटाच्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक सुरू जालें अब्रामान लोटाक म्हळें म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक नजो कित्याक आमी बाबाव सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्ही तूं म्हजे तावन वेगळो सर तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता आतां हांगासर पळया अब्राम प्रायंतलो चड लोट धाकटो अब्रामाक सांगीत आसलें पळय आमकां जायना हांव व्हडलो म्हाका देवाचें आपोवणें आसा त्या देखून म्हाका जाय जाल्यार हांव विंचता तूं आनेक कडेन वच पूण अब्राम कितें चिंता सगळो अधिकार आसचो देवाक अधिकार आसा आनी त्या देखून हांव चूज करना खंयचें बरें म्हूण हांव करना देवाची खुशी कशी आसा तशें जावं दी आनी त्या देखून तो लोटाक म्हणटा तुका जाय जालो विंचून काड आनी लोट कितें करता अशें पळयता एका कुशीन बारी बरें आसा हर एकी बऱ्योच संगती आसात पळयत पुस्तकान आमी वाचता आसतना आमकां कळटा थंय पळयत पुस्तकान पळयलें जाल्यार लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जोर्दानाच्या भोंवतणी भरपूर उदक आसली भूंय ताका दिसली
सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमारा नाश करच्या आदी जोवर पर्यंत विस्तारलो तो जागो सर्वेस्पराच्या उद्याना बरी इजिप्ताच्या देशा बरी आशिल्लो देखून लोटान जोर्दान न्हंय भोंवतणीच्या फालके विंचले आनी तो उदेन ते वटेन गेलो अशें ते एकामेकांतून वेगळे सरले अब्रामान कानान देशांत वस्ती केली लोटान फालक्याच्या शहरांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यंत आपले तंबू ताणें थंयसर घालो पूण सोदोम आशिल्लो खोटो आशिल्लो आनी सर्वेस्वरा विरोध ओड पातकां ताणें केली हांगासर पळया एक बरें उदाहरण म्हज्यान तुज्या जिवितांत उडास दवरिचें आशिल्लें जायतितले एका कुशीन पुरा बरेंच आसा समृद्धी आसा पुरा आसा आनी थंयसर त्या लोटाक कळोवंक ना थंयसर कडे त्या सोदोम गोमोरांत जायतितलीं पातकां ते करता आसत तांचे स्वाकुशी उपयोग करनासा मनीस स्वंत कुशी यूज करनासा आनी वो लोट कितें पळयता थंयसर जाली अभिवृद्धी पळयता शबीत म्हणून तो जगो विंचता अब्रामाक कितें मेळटा कांय प्रयोजनांतलो अनेका कुशीचो जगो तितलो बरो न्ही आनीक सादारणसो जगो अब्राम कितें करता थंयसर तो सर्वेस्पर देवाक शरण जाता आनी म्हणटा देवा तुजें हजरपण म्हजे सांगात हांव वसो आनी ह्या हजरपण घेता आसतना आजचें थंय कांय ना व्हडलें कांय बरें पडना सर्वेस्पराचें हजरपण थंयसर येता आसतना तो अब्रामान काणयलो जगो एकदम अभिवृद्धी जावंक पावलो लोटान बरें कन्विन्सन काडलो जगो कितें जावंक पावलो थंयसर ते लग्गी आशिल्ल्या पातकी सैमांत जी येतल्या त्या लोकांमध्ये सोदोम आनी गोमोराच्या त्या लोकांमध्ये थंयसर तो आशिल्लो जावंक अभिवृद्धी आशिल्ली पूण कांय तें नातिल्लें ताणें चिंतूंक ना सर्वेस्परा देवाक सगळें नियंत्रण आसा म्हणून तांच्या मोतीन नातिल्लें तांच्या मोतीन आशिल्लें आमकां खुशी आसा आमी कितेंय करयत आनी त्या लोकां मदें बसोन गेल्लो हो लोटाक कितें जाता हांव हातूंत जाणाव सोदोम गोमोरा संपूर्ण तरान सर्वेस्पर देव नाश करता आसतना खाली हातांनी हो लोट थंयसर जावन येता खाली हातांनी येता ताजे कडेन भरपूर ताजे कडेन आशिल्लें ताका अब्रामान अवकाश दिलो खंयचें जाय म्हणून जर तर ताणें सांगिल्लें अब्राम तूं व्हडलो तुका देवाचें आपवणें तूं विंस आनी हांव खंयचें आसा उरले उपरांत हांव येता म्हणलें ताज्या मोतीन नातिल्लें ताज्या मोतीन तें नातिल्लें ताज्या मोतीन कितें भोगलें देवाक नियंत्रण न्ही हांव म्हजें नियंत्रण देखून हांव हें विंचता म्हणून आसा हांव तूं एक चिंत्या मोगाचें न्हू म्हजो शेजारी आनी एकलो व्यक्ती मस्त अभिवृद्धीर आसूंक पुरो त्या खातीर हांवें तुवें कन करची खंयच गरज ना जें म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन आसा सर्वेस्परा देवाक आमी दिया आनी सांगया सर्वेस्परा सगळी मांडावळ तुजी सगळें नियंत्रण तुजें हजरपण म्हजें थंय आसूं कितेंच न्ही जावंक पुरो पूण सर्वेस्पराचें हजरपण सर्वेस्पराचें आशिर्वाद म्हजे कडेन आसता आसतना हांव एकदम आशिर्वादी जावंक शकता पूण म्हजे मुखार आसो अनेकलो स्वंत निर्धारार तो घेवन आसलो खंयसर वचून पावता मोगाचें न्हू कित्याक तो चिंता देवाचें नियंत्रण न्ही म्हजें नियंत्रण हांगासर आसा व्यत्यास हांगासर हांवें तुवें जाणा जाय सर्वेस्पराचें नियंत्रण कितें आनी मनशाची खुशी कितें म्हणून त्या देखून आज हांवें तुवें एक निर्धार घेवंक जाय मोगाचें न्हू जें कितें आमी सन्निवेशार आज आसूंक पुरो कश्टाच्या सन्निवेशार पिडेच्या सन्निवेशार दुबळिकायेच्या सन्निवेशार कसल्यागी एक व्यर्थ जिवनाच्या सन्निवेशार हांव तूं आसा जावंक पुरो जर तर आज म्हणी हांव तूं वळखान आयच्या दिसा म्हणी आमी वळखान आमचें थंय कितेंच ना सगळें नियंत्रण मांडावळ देवाची आनी ताका हांव शरण जाता आनी म्हणटा सर्वेस्परा तुजें हजरपण म्हज्या जिवितांत म्हजे कडेन कितें आसा म्हज्या गाद्यांनी म्हज्या जाग्यांनी म्हज्या वृत्तेंत म्हज्या बिजनसांत म्हज्या कुटुंबा जिवितांत तूं ये सोमिया आनी तुका हांव नियंत्रण दिता म्हज्या भायल्या दोळ्यांक न्ही म्हाका तुका हांव नियंत्रण दिता सगळें पिंतूर म्हज्यान तुज्या जिविताचें बदलूंक शकता मोगाच्यान बदलूंक शकता हांवें जायतल्या जाणांक पळयलां हांव रत्तेन वकील जाल्ल्यान म्हजे कडेन 6 जाणां मॅरेज कन्सल्टेशनाक येतात कुटुंबा जिविताचें सडवणें जावचें तें पळोवंक गेल्यार तीं कितल्याश्या वर्सां मोगार पडून 8 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां मोगार पडून तीं काजार जाल्लीं भायल्या दोळ्यान ताका बरें करून दिसलें
थवळ तांकां बगूंक ना हांवें देवा कडेन हांवें विचारचें म्हणून तांकां खुशी जावन ती भारी कुशेन भारी बरें म्हणून जाल्ली. उपरांत खाजर जावन थोड्याच वर्सांनी ती म्हणटात म्हाका ह्या मनशा लागीं जियोंक जायना. खंयसर चुकोवन पडलें मोगाच्यान तांच्या दोळ्यांची तांचे स्वंत कुशेन ती खाजर जाली. ताणें दादा बोटीन दोळे सोडून वचसंगटले दोळे वाठारून पळयले ती जिवी ताजी जावंक बरो चलोय आसली. तीच कशी आज तो म्हणटा ना म्हाका कांयच प्रयोजन ना. कित्याक तशें घडटा? कित्याक घडटा म्हळ्यार ह्या मनशान ताका चलोय आसली मेळ्ळ्या वेळार या कोणी व्यक्ती मेळ्ळ्या वेळार देवाक नियंत्रण ताणें दिवना. देवा कडेन सांगूंक ना देवा तुजी खुशी जाल्यार मात्र ही म्हाका चली वा हे सोलो म्हज्या जिवितांत सांगातपण दिवं दी. जे देवाक आमी सांगून आमी बिझनेस सुरू करता आसतना देवा तुजी खुशी वय जाल्यार मात्र हे व्यापार म्हाका दी नाजाल्यार म्हाका बिझनेस नाका. आमी सांगूंक ना देवा तुजी खुशी वय जाल्यार मात्र म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक हें जावं दी नाजाल्यार नाका. आमी सांगूं ना. आमी सांगलें म्हाका बरें दिसता म्हाका संत हांव जाणा हांव खुशी आसा देखून म्हजी हांवें खुशी जारी केली. सर्वेस्पराची खुशी सर्वेस्पराचें नियंत्रण हांवें विचारूंक ना. आनी त्या देखून हांव आनी तूं मोगाचें न्हू ह्या समाजीन दियत आसतना कश्टांत आसा हांव. सबार सांगती आज हांव तूं एक घडी बरो आमच्या फाटल्या जिविताची एक कूस हांव तूं पळयलें जाल्यार सबार सांगती मोगाचें न्हू. हांवें तुवें चिंतिल्लें आमच्या खुशे प्रमाणे आमी करता हर एक बरेंच जातलें. हर एक आमकां बरेंच दिसतलें आमच्या बोवारी आनी त्या बरेंच दिसल्यान आमी सोलोवन गेले आनी आमी सांपडले. जर तर सर्वेस्पराचें नियंत्रण आसा म्हूण वळखून घेवन सर्वेस्परा तुजें नियंत्रण हांव कितेंच ना तुज्या खुशी आसल्यार मात्र हांव थंय वता तुजी खुशी आसल्यार मात्र हांव अशें करता म्हणून हांवें तुवें सर्वेस्पराच्या मांडावळेक आमी गेल्ले जाल्यार आज म्हज्यान तुज्या जिवितांत अशें जायनाशिल्लें मोगाच्यान जायनाशिल्लें. मुस्तबुटी देव म्हाका आनी तुका थोड्यो फावटी अडखळी येता जिवितांत. हांव आनी तूं चिंताव हांव इतलें प्रयत्न करता इतलें मागणें करता कित्याक अडखळी येतात. पयत पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार धर्मदूते कृत्यान 16व्या अध्यायांत सांबावला की एक अडखळ आयली. तो म्हणटा 6वें वाक्य म्हणटा 6वें आनी 7वें फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून वो पावल गेले कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतार प्रगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलेलें. मिसियाच्या गडेसरशी येवन पावतस तांणी बेतिनिया प्रांताक प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. उडास दवरया मोगाचें न्हू म्हाका तुका मस्त बरें दिसता. सबार सांगती हांव तूं मागण्यां आसूंक पुरो बरी मागण्याची व्यक्ती जावंक पुरो. सांबावलो की तो एक मागण्याचो व्यक्ती पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती आनी तो चिंता हांव अशें वसाचें म्हणून ताका वचूंक जाता ना थंयसर एक अडखळ येता. कितें घडटा? अडखळ येता. तर तसले एका वर्त्या पवित्र आत्म्यान भरल्या व्यक्ती कशें जाय जाल्यार हांव आनी तूं कोण मोगाचें न्हू. कित्या खातीर हांवें तुवें टेन्शनार बरयचें आनी सांगाचें कितलें केल्यार म्हाका जाताच ना न्ही कित्याक जायना म्हणचे की आमी एक घडी बसून सक्रामेंता मुखार बसून सांगया गी सर्वेस्परा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका हें करूंक अवकाश दी सोमिया ना जाल्यार नाका. हांवें प्रयत्न केले खाली अडकळी येवन आसात तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका तें फावो कर सोमिया. प्रयत्न करना टेन्शन करच्याक कित्याक हांवें अशें सांगूंक नजो कित्याक हांवें तुवें अशें चिंतूंक नजो. तर आमकां सम विचारया मोगाचें न्हू जायत्या संगतींनी आमकां फेलियर जालां जाल्यार जायत्या संगतींनी आमकां फाटीं पडल्यां जाल्यार आमी देवा लागीं बशी आनी विचारया म्हज्या देवा कित्याक म्हाका अशें जिवितांत जावन आसा. म्हज्या जिवितांत अडखळ जावच्यो म्हज्या बऱ्याक आसूंक पुरो. कितलेशे फावटी आवय बापाय सांगता आसतनाय भुरगीं आयकनात जावं लव करतात काजार जातात उपरांत कश्टार पडटात. आवय बापाय सांगता आसतना देवा मुखार नाका म्हणटा आसतना ती बसनात कोणी बसूंक आयकनात. कित्याक तरणाटपण आसा पयशे आसात अधिकार आसा सगळें मेळटा पूण केदाळा तो सक्रामेंता मुखार बशिल्लो न्हू विचारलें जाल्यार म्हज्या जिवितांत अश्यो बरो अडखळी येवन आसात. म्हजे आवय बापाय म्हाका अडखळी घालतात आनी कोणगे म्हाका अडखळी घालतात. सर्वेस्पर आमी कितें करीत म्हणून आमी विचारलें आसा की मोगाचें न्हू. जर तर असली एक मनोभाव आमी वाडोवन घेतल्या वेळार हर एक नियंत्रण देवा लागीं आसा न्ही आमच्या हातांत.
म्हूण चिंतून हांव हातूंत येयल्ल्या वेळार हर एक की फळां बरी जावंक साध्य आसा. थोडे फावटी देव सीदा आमच्या खंयच्याय संगतींनी इंटरव्यून जावन दुसरेंच करूंक शकता. धर्मच्या कृत्यांत आमी पळयलें जाल्यार 9व्या अध्याय हांव तूं त्या विशयीन जाणाव. साऊल ताणें कितेंगी दोग म्हणून तो गेल्लो, पूण तो वेत आसतना ताजें काम सफळ जावंक ना. कित्याक सर्वेस्पर थंयसर ताका आड आयलें. मस्तपटी हांव तूं पातकी जिवी जिवन आसा मोगाचें न्हू. पातकी जिवी जियेत आसतना थोड्यो संगती अडकळी हाडटात. त्या दाळमणी हांवें तुवें जाणा जंय देवाक हें खुशी ना, देवाक हें करचें खुशी ना, हांवें ह्या संगतींतून भायर येयसय म्हणून आमी मस्तपटी हट्टाक पडटा, केल्लें तर रॉंग करता, परत करता, परत सुखी करता. खंयगी हांवें तुवें जाणा जावं मोगाचें न्हू, देवाचें नियंत्रण आसचें. म्हजें तें आनी तुजें तें कांयच ना. देवाक शरणागत जावन देवाची ताजी मांडावळ हांव तूं जाणा जावन ताका विधेय जावन जियेल्ल्या वेळार, ताजो मोखन जियेल्ल्या वेळार म्हज्यान तुजें जिवीत नंदन जावंक शकता. आमी जाणाव हर एकलीं जाणाव जेरेमिया प्रवादाच्या 29 अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा, तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता बसत न्ही, तुमच्या केस्त्या बसत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशेन बरयलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो, असल्यो पुरा येवजण्यो म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार आसता आसतना हांव आनी तुवें कोणाक शरणागत जायसय. आज हांव तूं थोडे फावटी थोडी आमचे मदें मस्त सुखान आसूंक पुरो, मस्त जाणां सुखान आसूंक पुरो, जायतलें एज्युकेशन आसूंक पुरो, बरें तरणाटपण आसूंक पुरो, बरी पदवी आसूंक पुरो. सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या तुवे इतलें पुरो तुका हांवेंच दिल्लें, पूण म्हजें नियंत्रण तूं वळखून घेनासतना तूं गम्मत मारशी, जॉली करशी, म्हाका कांय गरज ना म्हणचेंसी, उडास दवरो, तूं पिशेंपण आदार नासाय. आनी त्या देखून सुमी जेजू एक ओपार सांगता. आमी जाणा सालोकाच्या 12व्या अध्यायांत एका ग्रेस्त पिश्याची ओपार सांगता. त्या ग्रस्त व्यक्तीक जाय तितली पिकावळ जाली आनी तो चिंता इतलें बरें जालें, म्हज्या मरता पर्यंत कितलें हांवें अनुभवशिल्यार आणखी उरता, हांव व्हडलीं व्हडलीं कोठारां बांदता, थें करता हें करता, गम्मत पावलो तो. पूण सुमी जेजू त्या ओपारेन सांगता, पूण उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अद्रश्रोण मनशा 12 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, सवकासाय घे, खा पी आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयच्या राती तुजो जीव तुजे लक्षो फाटीं विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लें सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत मनीस आपणाकच सिद्धीर विपूं जायतल्याची, पूण देवा वचीर ग्रेस जावन नातिल्ल्याची. कोण असंतोशान उल्हासान आसा तांकां म्हजे एक चिंता तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें न्हू. जर तर तुमी तुमच्या लागीं जाय तितलें आसा, जाय तितले पयशे आसात, कितेंय गम्मत मारयेत, तरणाटपण आसा, सकत आसा, कितेंय करेत म्हणून सांगता जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा, पिशेंपण आदार नाकात, सर्वेस्पराचेर नियंत्रण आसचें. तर तुमी पयलें सर्वेस्पर देवाक अर्गां दिया. त्या ग्रस्त व्यक्तीन जर तर म्हाका इतलो पुरो पिकावळ दिल्ली, देवान पिकावळ दिल्ली, देवाक हांव अर्गां दिता, ताका हांव विधेय जाता, देवाक ताणें महिमान दिल्ली जाल्यार ताका इगत येती ना. पूण ताणें चिंतलें, ताज्या स्वंत कुशेन म्हणालो, सगळें नियंत्रण म्हजे कडेन आसा म्हणालो, आनी तो तशें पुरो पिशेपण करतना सर्वेस्पर देव म्हणटा, आयच्या राती तुजो स्वास हांवें घेतलो जाल्यार तूं कितें करूंक शकतलय, कितें करूंक शकतलय. तर उडास्तोऱ्यान 2 कॅटेगरी आमच्या मदें आसात. एक जाय तितलें आसचें, एन्जॉय करचे, पयशे सकत शिकापूर आसचे. उडास्तोऱ्या सर्वेस्पराचें नियंत्रण जाणा जावया, ताका शरण जावया. अनेक व्यक्ती सोलवून गेल्यात, अस्कत पिळेस्त काम ना, पुरा रडोवन आसात, जिवान धोको जाला, मोस जाला, कुटुंबान शांती ना. अनेक वर्गाचे तांकांय सर्वेस्पर देव सांगून आसा, पुता दुवे तूं म्हजें नियंत्रण वळखून घे, म्हजें नियंत्रण वळखून घे, हांव तुका मांडावळ घालून दिता, बरें कर दिता, सगळें शरण जा. कशें अब्रामाक लोटाक जाय तितलें बरें आसलें जाल्यार, ताच्या जाग्यार जाय तितलें साम्राज्य आसलें जाल्यार, अब्रामाच्या जाग्यार नातिलें जाल्यार हांवें आशिर्वाद केल्ल्या वेळार अब्राम आशिर्वाद जालो आनी लोट खाली हातांनी आयलो, खाली हातांनी आयलो. तर मोगाचें न्हू, देवाचेर आमी फातीणी दवरया.
म्हज्यान तुज्या जिवितांत थोडे कश्ट आसूंक पुरो तुम्ही म्हाका आयकत आसतना चिंतूंक पुरो ओ काहलें सांगता म्हज्या जिवितांत इतले पुरा कश्ट जातात हाका सांगूंक भारी सुलाभ जिवितांत इतले कश्ट जातात म्हज्याय जिवितांत कश्ट आयल्यात मोगाच्यान तुमच्या जिवितांत न्ही म्हज्याय जिवितांत जायतले कश्ट आयल्यात पूण खंयचे कश्ट आयल्यार हांव केवल हांवें केलें एकच धिमी गेली आनी मागलें हांव कांय देदेस्पर जावचें न्ही धिमी गेलें मागलें कश्ट येतात कितें करूंक साध्य आसा तें म्हज्या बऱ्याकच आसतलें आनी पळयत पुस्तकी म्हणटा सिराकाच्या ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा कित्याक भांगर उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यान जर तर हांव आनी तूं देवाक मानवलें जाल्यार कश्टाच्या आकट्यान आसतलें हांव ताजो अर्थ अंत न्ही थंयसर मांडावळ देवाची ती जावन आसा म्हज्या आनी जिवितांत तुजे कश्ट येवचे देवाची मांडावळ जावन आसा मुखार मकान तुका बरें जावचें आसत सांबेदोच्या पयल्या पत्रांत 1 अध्यायांत 6वें आनी 7वें वाक्य म्हणटा तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें फुटाक घालून व्हरून पळयल्या नश्वर भांगर प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो बवर्त जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आशिल्ल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फोव करतलो तर मोगाचें जो कोणाक कश्ट आसात कश्टार आसात कंगाल जायनाका दया करून सर्वेस्पराचें नियंत्रण जाणा जाया सर्वेस्पर आतांय आमच्या जिवितांत नियंत्रणार आसा ताच्या मांडावळी प्रमाणे जिणे जीवन आसा जर तर म्हज्यान तुज्या जिवितांत कांय कश्ट आज आसात तर देवाच्या अनुमती विणे जावंक असाध्य देवाच्या अनुमती नासतना कितेंच घडोवंक साध्य ना देवान आडावना जावंक पुरो देवान आडावना जावंक पुरो अन्यायीत करतना देवाक आडावंक साध्य आसा पूण आडावना कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें आनी तुजें तें परिवर्तन जावचें खातीर आनकी चड ताका लागीं जावचें खातीर देखून जेजू म्हणटा जो कोण दाखवाल्याक सारी करता आसतना म्हणटा जो कोण फळ दिता ताचे फांटे आनकी सावरता आनीक आनकी चड फळ दिवचें बरें करता जर तर हांव आनी तूं आज कश्टार आसा जाल्यार आमकां देवाक आमचेर नियंत्रण ना म्हूण न्ही म्हाका आनकी चड बरें फळ दिवचे खातीर देव म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता हांव आनी तूं जाणाव मोगाचें न्हू सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 23 वाक्यांत म्हणटा खंत करिनाकात तुमी स्वता तुमी पयलें देवाचें राज आनी हर एक तुमकां मेळटलें आज हांवें तुवें सोदूंक जाय देवाचें राज देवाचें नियंत्रण वळखूंक जाय देवाची मांडावळ वळखूंक जाय केदाळा हांव ती मांडावळ वळखता ह्या आयच्या दिसाचे देव उतरां सुम्यान जिजोवन सांगलें तें एका पयशाक 2 गिरबो ज्यो मेळटा तरी त्यो पडाचे तर म्हज्या काबलात हांवें पडोवंक साध्य ना जर तर तुजे इतले केस आसा जाल्यार एक केस सकयल पडा जाल्यार म्हज्या मांडावळे विणे पडोवंक साध्य ना हे हांव आनी तूं सत जाणा जाया सर्वेस्परा लागीं एक घडी बरो दोळे धांपून मागया मोगळा सर्वेस्परा ह्या वेळार हांव मागता सुमया हें वाक्य आयकतल्या हर एका व्यक्ती पासून सुमया जिसू तांच्या जिवितांत आतां खंयच्याय परिस्थितीर आसून सुमया तुजें नियंत्रण तुजी मांडावळ हर एकल्यान वळखूंक तूं कृपा दी सुमया हर एकल्यांकी बरेंपण कर सुमया हर एकल्यांकी सुमया जिसू तुजें सत जाणा जावंक कृपा दी सुमया हर एकल्यान सुमया जिसू तुका दिमी मोडोन तुजे लागीं विधेय जावन तुजो मोग करूंक तांकां कृपा दी सुमया तुजें नियंत्रण तांकां वळखूंक कृपा दी सुमया आनी हें नियंत्रण आसा म्हूण वळखल्ल्या हर एका व्यक्तीक सुमया आयच्या दिसा सुमया ताज्या जिवितांत परिवर्तन प्रारंभ कर सुमया ताज्या जिवितांत जायतें बरेंपण समृद्धी भलायकी शांती समाधान उल्हास आशिर्वाद हर एकी ताज्या जिवितांत ताज्या कुटुंबाच्या जिवितांत पडून सुमया जें कितें आतां सबार जाणां सुमया हेचो मागोन आसात हर एकल्या त्या मागच्या व्यक्तीक तुज्या मुखार दवरता सुमया आतां सुमया जो कोणें आमचे कडेन वॉट्सअप ग्रुपा मुखार मागोवंक सांगला जो कोणें शालम प्रेयर ग्रुपा कडेन व्यक्तिगत जावन आमचे कडेन मागोवंक सांगला जो कोण हांगासर आसात जो कोण आतां माध्यमा मुखांतर ती सुवार्ता जे पासरचे पळोवन आसात जें कितें तांच्या आशा आकांक्षा आसा तांच्या हर एकल्या पासून हांव मागता सुमया आतां हांगासर ह्या खातीर मागणें चलता आसतना सुमयान जिसू तूं तांकां आपोड सुमया सोडवण दी सुमया सुटका दी सुमया तुजें नियंत्रण तुजी मांडावळ चार एक येवन आशिर्वादीत व्यक्ती हर एकल्यांक तूं कर सुमया आमेन.